गोमंत भूमी ही परशुराम भूमी आणि ह्या खातीर आमी केंद्र म्हणून जे कितें प्रयत्न आमी केले पूण तेका जो साथ जायो जो सहकार्य जाय हांगासले यंत्रणे कडल्यान हांगासले सरकारा कडल्यान तो आमकां आज पर्यंत मेळोंक ना आणि मनोहर म्हणजे श्री कृष्ण अशा ह्या मनशाक गाय कितें तें अजून कळोंक ना देशी गाय ही केन्ना तरी तांकां आमी घेवन तेंच्या खातीर अभ्यास वर्ग घेवचो पडटलो गायी विशय कारण संघान तांकां वेगवेगळे अभ्यासक्रम आसतात ते कितले पर्यंत तेंच्यांनी नेत्यांनी तांकां सांगलें म्हाका खबर ना गोंयांतले जे सगळे बेकायदेशीर कत्तलखाने आसा जे घरात आसा आनी खंय खंय आसा ते सगळे कत्तलखाने बंद करचे म्हणून आमी हायकोर्टा समोर गेले आनी ती याचिका तेजे ऑलरेडी डायरेक्शन्स आसा आणि ह्या वेळार हे डायरेक्शन्स आसतना सुद्दां अजून पर्यंत सरकारान हेंचेर कायदेशीर एक्शन घेवं ना हें दुर्दैव्य आसा मनोहर पर्रीकर आनी 2008 काँग्रेसीचें राज्य आसलें काँग्रेसचें राज्य आसतना पयली जनहित याचिका आमी घेवन गेल्ले त्या वेळार काँग्रेसीनी करूंक ना वयल्यान ह्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी सगळ्यांनी ह्या गो हत्येक किंवा गो वंशाच्या हत्येक प्रोत्साहन दिलें खतपाणी घातलें दुर्दैव्य अशें आनी ज्या महात्मा गांधीजीचेर हें काँग्रेस उबी रावली त्या महात्मा गांधीजींची इच्छा आसली की गो हत्या बंदी जावंक जाय त्या वेळार सुद्दां म्हणजे आमकां गांधीजींनी सांगलें सत्य आनी अहिंसा तेंच्यांनी काडलो आनी फुडें लायलो ते असत्य उलयतात आनी फुडें हिंसा करतात सो वी ब्लॉक द एजेंडा ऑफ द BJP लास्ट मॅनिफेस्टो गिवन इन साऊथ गोवा इलेक्शन दॅट वी ब्लॉक एज अ गोरक्षक पूण सार्दीन बाब म्हणटा की हे जे करतात ते एजेंडा फुडें करतात ते हेंचे करतात सॉरी आज पर्यंत आमकां BJPन कितें सहकार्य केलां तें सांगचें आमकां सहकार्य न्ही वयल्यान आमचेर अन्याय केल्लो आसा म्हणून तर आमी हो संघर्श चालू आसा येणार खंय ते येता त्या सगळ्या सरकारा बरोबर आमचो संघर्श जाल्लो आसा 2008 ही याचिका दाखल केल्या नंतर आमी वेगवेगळ्या ठिकाणी मागीर केसी फायल केल्यो थंय आमकां पुलिसांचें सहकार्य मेळोंक ना थंय सुद्दां ज्यो केसीस एक्चुअली तांकां पनिशमेंट जावंक जाय आसले जे खाटीक जावं इलिगल ट्रेडींग करता तांकां ते जजमेंट्स आयले लॅक ऑफ एविडन्स आनी लॅक ऑफ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ह्या खातीर चडश्यो केसी आमच्यो सायड बाय सायड जाले कांय हितूर तांकां पनिशमेंट जाल्ले आसा आमी याचिका दाखल केली भायर जे चलता ते इलिगल म्हणून पूण सरकाराचो आमी जाणा हे सगळे वेव्हार लिगल चलता पूण जेन्ना आमकां म्हायती मेळ्ळी की थंय ल्हान वासरां हाडल्या कापपाक तेन्ना आमी कंप्लेन फायल केली फोंडा पुलीस आनी मागीर आमी रोखडेच हायकोर्टा कडेन गेले त्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसले 12 नंतर सरकार आयिल्लें रोखडेच त्या वेळार न्याय मेळना ह्या नेत्या कडल्यान आमच्या कडेन सादें संभाशण त्या वेळार करूंक ना मनोहरजी पर्रीकरान म्हणून कोर्टान वचचें पडलें आनी फॉर द जस्टीस आनी त्या वेळार आमकां कोर्टांतल्यान रिलीफ दिली गोव्यातला RSS मनोहर पर्रीकरनी संपवला आदरणीय वेलिंगकर सर जे RSS आमचे नेते होते त्यांचं आम्हाला सहकार्य लागलं त्यांचं मार्गदर्शन लाभतंय अजूनही पण संघ आज कुठं आहे संघाची भूमिका जर अस्तित्वात आहे गोव्यात संघ त्यांनी आपली गायीबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी मी पण ती विनंती करतो